पालिका मालमत्तेत फारीक करूंक नाशिल्ल्या भाड्याचो एकदाच निवाडो लावचो म्हूण मुरगांव पालिका मंडळान चर्चा करून निर्णय घेतला. बऱ्याच काळासावन आशिल्ले आर्थीक संकट सोडोवपाच्या दिकेन पालिका मंडळान हे म्हत्वाचे पावल उखल्लां. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दाजीक थँक्यू, कित्याक सुरवातीच्यान विशय तोच हँडल करतालो. जरी आमी ताजे बरोबर नाशिल्ले, तो आमचे बरोबर येतालो तेन्ना तो कोण नाशिल्लो आनी ताणें त्या वेळार हें करून आतां ताणें म्हाका तेन्ना वर्ड दिल्लो की बाबा आपूण MLA जातलो तेन्ना एटलिस्ट तुमचो हो विशय तरी आपूण सोडयतलो आनी ताका सगळे बेजीस खबर आशिल्ले. पूण आतां विशय कितें आसा, जो पर्यंत लोकले विशय प्रत्यक्ष आमीच जर सोल्युशन दिना जाल्यार मुन्सिपालिटी कांय करपाक शकना. तर मुन्सिपालिटी ऑफिसर्स, चेअरमॅन, हे बाकीचे कोण पदाधिकारी आसा पळय सगळ्यांक थँक्यू, कारण ताणें इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट कितें तरी रिजनेबल करपाक ताणें विचार केला. The Municipal Act is very clear. One of the section, that 88 I suppose, which says that the rate is decided by the council and has to be approved by the DMA. And one rate has already been appearing in the Municipal Act and whatever subsequent. So तो रेट लावपाक ताणें आज तयारी दाखयल्या. ज्या जाग्याचेर तो रेट 12 रुपया म्हणून सांगिल्लो आसा थंय लोकांक 25 रुपयान लायला. आज ताणें तयारी दाखयल्या की त्या 25 रुपयाचे आमी 12 रुपयाचेर हाडू शकता, 12 रुपया प्रमाणे कॅल्क्युलेट करू शकता आनी तुमकां लायिल्लो जो इंट्रस्ट आसा तो आमी एक पर्टिक्युलर पर्सेंटेज, रिजनेबल पर्सेंटेज आमी वेव करू शकता. आज आमी सगळे जे लेसी आशिल्ले, आमचे ओरिजिनल लेसीज आशिल्ले म्युन्सिपालिटी, तांकां सगळ्यांक आपोवन तांचे कडेन उलोवप आनी तांचे कडल्यान एक फिडबॅक घेवप. बाबा म्हाका मॅटर फूल खबर आसा, पूण हो मॅटर सुटावो करपा खातीर तांचे कडल्यान एक फीडबॅक घेवप, तांकांय इनवॉल्वमेंट करप. हाच्या खातीर हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेन म्हाका दिसता खूब पॉझिटीव गोश्टी जाल्यो आनी एक बरो प्रपोजल करपा खातीर आमी आतां 10 तारखेर परत बसतले जानेवारीच्या आनी तातूंत भितर जो डिसिजन जातलो, डिस्प्यूट दोनूय सायडीन आशिल्लो. म्युन्सिपालिटी एक उलयताली, लेसी एक उलयताली, कोर्टान केसी जाल्यो, त्यो लेसी जिखले. सो स्टेलमेट थंयच उरलो, कोणाक सोल्युशन मेळना जालें. सो आज तेय रेडी जाल्या, जे ओरिजिनल लेसी आसा तेय रेडी जाल्या. सो तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडून ताजेर एक सोल्युशन काडप आनी तें जें सोल्युशन येता तें म्युन्सिपालिटी मुखार घालून म्युन्सिपालिटीन तें एक्सेप्ट करून गव्हर्मेंटाक धाडपाचें आनी जशें गव्हर्मेंटाक धाडलें तें एप्रूव करून हाडून, म्हणजे हे जातकूच कितें जातलें की जे इतली वर्सां हें आशिल्लें प्रॉब्लेम लिंकरींग आशिल्लो ताजो सुटावो जातलो आनी त्या खातीर आज ही मिटींग घेतली. बरी मिटींग जाली. 12 आनी 25 रुपया हो तांकां एक्सेप्ट नासलो. तो 25 रुपया गेला पळय तो म्युन्सिपालिटीची खंयच्या तरी एक हें आसलेलें की फॉल्ट आसलेलो की आमी थंयसर ते जे रेजोल्युशन घेतले 25 रुपयाचे तेंचे आमकां एप्रुवल मेळोंक नासलेलें. त्या कारणान हे आमकां सगळो इशू जालो. म्हणून खंयसर तरी आमकां चीफ ऑफिसर जो खंयचो ऑफिसर आसा आमकां सारको गायड करिनासलेलो. पूण आयज जो आमकां चीफ ऑफिसर येयलो तेणी खरोखर आमकां बरे भशेन गायड केल्लेलें आसा आनी आमी जे आहा पळय आमी इलेक्टेड सुद्दां आसले जाल्यार सुद्दां पूण जे स्टेक होल्डर म्हणजे आमचे ते जे लिजी आहा पळय ते आमचेच वास्कोकार, तांकां खंयचो तरी न्याय दिवपाक लागून आमी हांगा जमलेले आसा की आमी फक्त गव्हर्मेंट सांगता पळय तें आयकपाक लागना. पूण फॅक्ट कितें आसा आमी आयकून घेतलें आनी कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें एक तांकां OTS म्हणजे वन टायम सेटलमेंट करपाक लागून. जी आमी मिटींग आपयली ओल्ड लेसी जे आसलो तेंचो प्रॉब्लम जो आसलो फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स, पयलीं जाता हांव आमच्या आमदार बाब दाजी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी पर्सनल हे लोकांक फोन मारून आपयले कित्याक आमकां डिफिकल्ट आसलें, कित्याक तेय बेजारले येवपाक म्हणून आयज थंय आमदारान आपयले आनी ते येयले आनी येवचे जेन्ना मिटींग सुरू जाली तेन्ना आमी तांकां इशू सांगलो बाबा तेंचो 12 रुपया आनी 25 रुपयाचो इशू आसलेलो. ते तेंच्यांनी 12 रुपयाचे उलयता तेन्ना तुमचे आसा ते आमकां प्रॉब्लम काय ना, वी आर रेडी टू पे. सो अशे बारीक बारीक इशू जे आसलेले वास्कोन जे शहरान आसलेले 25 वर्सां 30 वर्सांचे खंय ना जाल्यार खंय सुटावो जातलो. आज ही स्टेप आमी घेतल्या की खंय तरी हो रेंट इशू सुटावो जावचो म्हणून. ह्या रेंट इशू खातीर खूब जाणांक त्रास जाताले. आमकां ड्यूज येत नाशिल्ले, म्युन्सिपालिटीक आमकां ड्यूजाचो प्रॉब्लेम जातालो. शॉपकिपर्सांक एक तांच्या भितर एक दुविधा मनस्थिती, हे पे करप काय ना, कशें कितें जातलें, दॅट कंटिन्युअस तकलेर एक तलवार आसता म्हणटा पळय तशी आशिल्ली. सो खंय तरी सगळ्यांकूच त्रास जातालो आनी ह्या सगळ्या खातीर हो जो आज आमी स्टेप घेतला, हो जो मिटिंगेचो स्टेप घेतला तो सगळ्यांनी वेलकम केलो. चीफ ऑफिसर आणि MLA वास्कोचो राज्य सरकारान जो इनिशिएटीव घेतला की एज ओल्ड असो प्रॉब्लेम जो पेंडींग आसा तो रिजॉल्व करून एक रेवेन्यू वाडोवपाचो जो तेणी जो आतां एक स्टेप्स घेतला न्ही आनी ताजो ह्या स्टेप्साक सगळे जे लीज होल्डर आसले तांच्यांनी एक तरेन फूल हार्टेडली सपोर्ट केल्लो आसा आनी
अशें दिसूंक लागला की येस हो लाँग पेंडींग इश्यूज शक्यतो बेगिनाक बेगीन कंप्लीट करपाचे. दॅट इज डेडलायन प्रमाणे की दाजीन अशें म्हटलां की आपूण एंड ऑफ दीस इयर 31 मार्चा पयलीं हें करपाचें चिंतलां न्ही. इट इज अ व्हेरी गुड मूव